very, very sad, very, very frightening and dangerous situation जे गोंयभर चल्लेलें आसा. हे फर्स्ट इन्सिडंट न्ही. दोनापावल जालें, म्हापसा जालें, हांगा जालें, आयज सांताक्रुजूय जाला. खुलेआम बिंदास येतात ते, दारां फोडटात, लोकां फोडटात, कातरतात लोकां. घरान लोक रावता तांकां मार घालतात. आयज पळय ह्या फॅमिली कडेन जालां भयंकर सारकें. कशें जो सागर बाबाक ताणें मारला, तकलेर मार घाला, इतलो ताका बडयला, ताच्या घरकान्नींक बडयल्या, आनी तांची चली आशिल्ली 15 वर्सांची. आयज तर सागर बाब आनी ताची घरकान्न सेफ जाल्यान जाल्यार हे 15 वर्सांच्या चलयेक लागून. ते चलयेकूय खूब मारलो तांणी. आनी ताच्या उपरांत सगळी चोरी करतकूच तांकां बांदून बिनून घालय. हे चलयेक वालोर जेन्ना आनीक बापायचे रॉड मारताले, तकलेर मारलो, आनीक मारताले, ताणें हात घालून ताका सेफ केला. बापायक आपणाचेर मार घातला. आनी त्या कंडिशनान त्या टायमार 7 जाण ते चोर, डेकॉयट्स, मर्डरर्स ते रावले. आनी ते सकल येतकूच ते धांवून आयले. आनी कशें आयले? लॉक केल्ले तांकां. ज्या किचनाच्या जनेलांसान चोर आयिल्ले पळय, ते चलयेन 15 वर्सांचे आपणाचे तकली यूज करून तेच जनेल फोडलेले जनेलांसान भायर येवन 7वे मावयेरच्यान 2nd फ्लोरार पासून सगळ्या फ्लोरांचेर घरां दारार बडयत आयले. त्या टायमार हे ल्हान भुरग्याचे तकलेन येवपाक, इवन बापायक सांबाळपाक, आवयक सांबाळपाक ताणें आपणाचो तो पिगी बँक, मिलेर म्हणटा आमी, ते मिलेर पासून दिलो तांकां की म्हज्या आवय बापायक कांय करनाका तुमी, हे व्हरात. आपणाचो मोग दाखयलो आवय बापायक. आनी ते इंजर्ड आशिल्ले तशें आयले, दारां बडयत आयले. त्या म्हणसर ते 7 जाण गेले. आनी मागीर लोक जागे जावन हे फॅमिलीक फोन करून सगळे हाडून तांकां मातसो ट्रिटमेंट मेवला. पळय, हो हांव रेज करतलो. काँग्रेस पार्टी वील टेक अप दीस इश्यू. आमचो अध्यक्ष बाब अमित पाटकर दिल्ली ताका आपयल्लो कसल्या मिटिंगेक लागून, इम्पॉर्टंट मिटींग AICCन. ताणें म्हाका दिल्लीच्यान फोन केलो, ब्रीफ घेतले ताणें कशें कितें जालां. आनी तो आयलो तसो एज काँग्रेस पार्टी we will be taking a meeting and deciding future course of action, because as responsible opposition party आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी हे सरकाराक पळय कितें न्हिदल्यात आनी शामील आसा तातूंत तांकां एक्सपोज करपाक. आनी दुसरें म्हळ्यार हे ल्हान भुरगें, शी हॅज शोन एक्झेम्पलरी ब्रेवरी. हे ल्हान भुरगें मार खावन ते पळयता आपणाचो बापूय पडलेलो आसा, आवय अनकॉन्शियस आसा, दार भायल्यान बंद केल्लें आसा. एंड इन दोज सर्कमस्टेन्सीस ते आपणाची तकली यूज करून, डिस्पायट बींग बिटन, ते येता सेम किचनान सान ते उडी मारता. आनी ते मागीर 7th फ्लोरार सान सकल हे दारां बडयत लोकांची येता. दीस वॉज आय थिंक सो ब्रेवरी एक्ट. आनी ह्या सरकाराक सांगता, तुमकां तर मात तरी कितें आसा मनशापण, ह्या चलयेक should be recommended for bravery.